Hello everyone, welcome to Videsh classes. So this is the continuation of the number series under the main topic, that is section A, logical reasoning. So number series last video आम्ही 6 क्वेश्चन पहिले. आता या व्हिडिओन आम्ही रिमेनिंग जे एक्स्ट्रा 6 क्वेश्चन असतात ते बघितले. So see here 121, 144, 169, 196. ओके. सो हांगासर जो तुमका पॅटर्न दिला पळय हो स्क्वेअराचो पॅटर्न दिला. सो जर तुम्ही स्क्वेअर्स जर काढले तुमका सांगला हांवें टिल 30 पर्यंत काढात म्हणून. सो 121 आसा पळय हो जो स्क्वेअर आसा तो 11चो. काय 11चो स्क्वेअर 121. सो 12चो स्क्वेअर 144. 13चो स्क्वेअर जो आसा तो 169 आणि 14चो स्क्वेअर जो आसा तो 196. सो नेक्स्ट जो तुमका ऑब्वियसली पळय सांगा 11, 12, 13, 14. सो नेक्स्ट नंबर जो असतो तो 15 असतो, राइट. सो 15 into 15 कितलो हे तुमका मेन स्क्वेअर रूट खबर आसंक जाय. सो तुमचे आन्सर तुमका इजिली मेळटले 225. मागीर नेक्स्ट 8, 24, 12, 36, 18, 54 हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पळय. आता जर तुम्ही पळोवंक गेले 8 आणि 24 ह्यांच्या मध्ये जे हांगासर पळय मल्टिप्लाय जर केले 8 3 ओके. सो 8 3 कॉम्बिनेशन आसा पळय 8 3 24. आता नेक्स्ट जर सिरीज तुम्ही पेअर घेऊन गेले 24 आणि 12. आता ह्यो जो आसा तो कसो येतला आन्सर. नेक्स्ट पेअर परत पळोवंक गेले तुम्ही परत कितें करूंक शकता मल्टिप्लाय बाय 3 आन्सर येता. पण परत जर तुम्ही पेअर पळयलो 36 आणि 18 परत ह्यांचे कॉम्बिनेशन डिफरंट आसा. आता नेक्स्ट परत पळोवंक गेले 18 आणि 54 जाल्यार तुम्ही मल्टिप्लाय बाय 18 3 54. सो नेक्स्ट पेअर जो आसा तो कितलो आसतलो हांगासलो तो आमकां फायंड करूंक जाय. जर तुम्ही हांगासर पळयले हांगासर 3 आसा पण हांगासर तुमकां कितें येतलो डिवाइड बाय 2. डिवाइड हांगासर लागतलो तांकां डिवाइड 24 डिवाइड बाय 2. सो आन्सर कितलो येयलो 12. कळ्ळें. सो अशा तरेन तुमकां क्वेश्चन येवंक शकता पळय. आता 36 डिवाइड बाय 2 कितलो येतलो 18 येतलो, राइट. तसोच 54 डिवाइड बाय 2 कराच. सो 2 2 आणि हांगा कॅरी 1 उरलो 2 7 सो कोणाक जमाना तेंच्यांनी अशें सुद्दां केल्यार चलता. 2 2 4 1 उरलो 14 2 7 14. सो 27. सो 27 इज युअर करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट जो आसा पळय 4 9 19 39 79. जर तुम्ही आता पहिलीच तुमकां सांगला असली प्रॉब्लेम नंबर सिरीजची मल्टिप्लाय पहिलीच कराच. पहिली ट्राय करा तितून येता जाल्यार. सो 4 आता आमकां सिरीज ह्यो दिला पळय 4 आणि 9 दिला. सो हांगासर 4 9 4च्या टेबलान 9 येना पण मल्टिप्लाय बाय 2 गेलो 8 येतलो आणि प्लस 1 हे सिरीज लागताले सगळ्याक चेक करा पहिली. सो 9 आणि यांच्या मध्ये 19 मध्ये गॅप पळयच 9 2 प्लस 1 लागता 9 2 18 प्लस 1 19 मागीर 19 आणि 39. सो 19 2 प्लस 1 2 प्लस 1 हांगासर पळयच सिरीज लागतलो आणि 39 आणि 79. सो 39 into 2 कितले 78 प्लस 1 कितलो येयलो 79. ओके. सो नेक्स्ट into 2 प्लस 1 79 into 2. सो तुमचो कितलो येतलो 158 येतलो प्लस 1. सो कितलो आन्सर येयलो 159 येयलो. आता दिस वन 5 15 45 135. सो जर तुम्ही पहिले हांगासर 5च्या टेबलान कितले मल्टिप्लाय केलो काय 3 मागीर ह्यो पळयच हांगा 3 केलो काय तोच आमकां पेअर दिला 15 3 राइट दिला. सो 3चो सिरीज चल्ला पळयच हांगासर 135. जर तुम्ही हांगासर केलो इंटू 3 सो कितलो येतलो 135. अशा तरेन तुम्ही हांगासर मल्टिप्लाय बाय कितें करतले 3 करतले. सो हांगासर 135 into 3 म्हणजे जाय जाल्यार कॅल्क्युलेटरार नाजाल्यार साइड बाय अशें ते कॅल्क्युलेट करा. सो युअर आन्सर विल कम 405. सो 1 1 2 3 5 8 अशे सिरीज दिला पण तुम्ही हांगासर पळोवंक गेले जाल्यार हे दोनूय नंबर सेम आसात. एका फिबोनाची सिरीज म्हणटा. सो हांगासर आन्सर कशे येतले ते पळयच 1 प्लस 1 पेअर घे 1 प्लस 1 कितलो आन्सर 2 येयलो हांगासर. नेक्स्ट यो आणि यो सिरीज प्लस कराच 1 प्लस 2 3 येयलो आन्सर. मागीर नेक्स्ट हे पेअर कराच 2 प्लस 3 5. आता यो पेअर प्लस कराच 3 प्लस 5 8. The next 5 plus 8 कितलो येयलो 13. So C is your correct option. Next
2 6 7 21 22. सो सी हियर आता हांगासर तुम्ही जर पळयलो जाल्यार पेअर पळयात कसो आसा 2 3 जा 6 म्हणटले तुमी 2 आणि 6च्या मध्ये काय 2 आणि 6च्या मध्ये पेअर कितें येयलो पळय 2 into 3 6 राइट मागीर नेक्स्ट जो आसा पळय 6 plus 1 सिरीज आसा सो कितलो येयलो 7 येयलो 2 3 जा 6 plus 1 7 सेम वे आता तुम्ही फुडले करतले 7 3 जा सो कितलो येयलो 7 3 जा 21 plus 1 सिरीज कितलो येयलो हांगासर आन्सर 22. सो कशे पॅटर्न गेला पळयात 2 3 जा 6 plus 1 7 येयलो 7 3 जा 21 plus 1 सो आता तुम्ही खंयसर आसा 22 चेर आसा सो 22 into 3 कितलो येयलो 66 आणि प्लस 1 सिरीज करतले सो कितलो आन्सर येयलो 67. सो 67 इज युअर आन्सर. सो आपण पयली सदांच सिरीज पळोवपाक जाय आनी तेजो जो कितें पॅटर्न आसा ओके तो पळोवपाक जाय. सो हांवें हांगासर डिफरंट पॅटर्न्स तुमकां हांगासर सॉल्व करून दाखयलेच ओके. सो जो प्रिवियस व्हिडिओ आसलो आनी ह्यो व्हिडिओ चेर हांवें एक टेस्ट फ्रेम केल्या सो ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान जर तुम्ही मोर ऑप्शन क्लिक केला जाल्यार तुमकां डिस्क्रिप्शनान ती अवेलेबल आसा. सो क्लिक करात आणि टेस्ट अटेम्प्ट करात